पणजेच्या विशयाचेर आसा आणि त्या खातीर पणजेचे आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट Joel Anurag will start his press conference. Very good morning to all our friends on the media. Today we have with us our President Girish Chodankar, Vijay Vicky, James Andran, Naushad Chaudhary, and our new joinee, a three-time former cooperator, Minino De Cruz. After my appointment in the block, we are focusing on rebuilding the party. So in the next few weeks, we have many prominent people, former councillors, former cooperators, other prominent leaders from various fields of life joining us. Today, Minin Cruz, who is a three-time former cooperator, along with his supporters, is joining us. I would request our President to put a shawl on his with a bouquet of flowers. त्यांना मागे मागे नाही कर पहिले फोटो क्लिक मासे क्लोज ये ठीक आहे बसा ना किती ब्लॉका खातीर पणजे ब्लॉक रिकॉन्स्टिट्यूट करप आफ्टर स्पेशली बाबूश Mansurat teached engine motors to create a party to join BJP. ह्या लोकांनी ताका एक विश्वासान मत दिलें की हो कितें परिवर्तन हाडटलो आनी त्या खातीर तेणी कितल्या वर्सांची भाजपाचे कॅन्डिडेटाक पणजेच्या मतदारसंघांनी डिफीट केलं आणि त्याच्यानंतर बाबूश आमचे थोडे कॅडर जे आम्ही बिल्ड केले तेही घेऊन बीजेपी कडे गेलो आमकां पणजे खुबशे त्रास जाले ऑर्गनायझेशन लेवलाचेर पूण आमी स्लोली बिल्ड करपाक लागले आनीक आमचो नवीन यंग यूथ प्रेसिडेंट आमचो पीसीसीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट जॉयल हेजे अपॉइंटमेंटाचे नंतर आमी एक वेगळे इनरोड्स पणजेन करपाक सुरू केली आमी वेगळ्या वेगळ्या लोकांक मेळपाकूय सुरू केली तेणी आनी बरी मेंबरशीप ड्रायव्ह तेणी सुरू केली चालू आसा आनीक बरें दिसता आमची जॉयंट काँग्रेस हितून आमचे बाबा मिनीन डे क्रूज जो 2 टाइम इलेक्टेड कॉर्पोरेटर एक टाइम कॉर्पोरेटर जवळजवळ 15 वर्ष ताणें आपल्या आयुष्याची
भारतीय जनता पक्षाक दिली. आणि एक ऑर्गनायझेशनल मॅन जेचे कडेन संघटन आसा, सगळे पणजेभर तेजे फॉलोवर आसात, तेजे सिंपथायझर आसात. आणि थोडे दिसांनी आनीकूय काही महत्वाचे लोक, इम्पॉर्टंट लोक पणजे ब्लॉक आणि पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी रिबिल्ड करपाक काँग्रेस पक्षान जॉईन जातले. काँग्रेस पक्षाक जे आमची जॉईन काँग्रेस मेंबरशीप जी ड्रायव्ह सुरू आसा त्या ड्रायव्हाक प्रतिसाद दिवन खुबशे पणजेकार काँग्रेसीन प्रवेश करतले. आणि आमचे उतर आसा पणजेकारांक की पणजेचे मतदार संघ हो काँग्रेस परत कंप्लिटली रिबिल्ड करतलो, completely strengthen करतलो. And we are reaching out to our booth level committees also. So it's a good that organizational person like Winnie the Cruz today has decided to join the party formally. Although we were in talks for last 2-3 months, thereafter he had resigned from the Bharatiya Janata Party, and today with his few supporters today joined, and now his more supporters will be joining shortly. So I request him to address the media on this occasion. Good afternoon, everybody. So, Honorable President Girish Babu, Vijay Bibi, North President, Naushad Chaudhary, NSUI North Goa, Dr. Joy Chandra, Chandra, my friends and media persons. Let's have a good day today. Basically, I joined Java काँग्रेसीक तुमकां खबर आसा. लास्ट टायम हांवें सगळें म्हाजें कितें आहा तें तुमकां स्पश्ट सांगलां, क्लॅरिफिकेशन दिलां आनी कित्याक लागून जॉयन जावपाचो परिस्थिती येयली ती सांगल्या. ही जी परिस्थिती जी काँग्रेस आयज बीजेपी नेट मारून उलयता, जेन्ना आमी जॉयन जाल्ले तेन्ना इन द इयर 2006 बीजेपी म्हणटा ती तशी परिस्थिती नाशिल्लीच. आमी जॉयन जावन ती परिस्थिती आहे त्यांची वयर सरली आणि आता ती ग्रॅज्युअली लास्ट इलेक्शनासान परत देऊन. इट इज नॉट दॅट बीजेपी हॅज वन दॅट इलेक्शन. 17 सिटां तेंची येयलेली, 13 सिटां ते येयले. मागीर तेणी कितें हॉर्स ट्रेडिंग करून दॅट इज अ डिफरंट इश्यू. पण नेमान जाता, पण हें जाता, बट परिस्थिती तेंची तशी नाशिल्ली. आमी जॉयन जावन पार्टी बिल्डअप जाली फ्रॉम द इयर 2006 ऑनवर्ड्स. मागीर 2012 जाणा तुमी तेंची 21 सीट्स येयली. तेजे उपरांत 21 सिटांतली तेंची 13 सिटां येयली. म्हणजे हेजेरूच गमता तेंची डावनफॉल तेन्नाच्यान सुरू जाली आणि आतांच्यान तेंची स्पश्ट डावनफॉल सुरू जावीत आसतली. पार्टी आमी बिल्ड केल्ली, पूण तेंकां जरी तर आमची सद्याची गरज ना म्हणटा, कित्याक कोणूय येयले वयता येता वयता जाल्यार म्हाका दिसना हांवें ती असली हें करप, लोवर डिग्निटी रावन तेंच्या फुड्यान रावन म्हाका हें करप अशें करप. आय डोंट बिलीव इन दॅट. म्हाका आमचो रिस्पेक्ट हा, सेल्फ रिस्पेक्ट हा, आनी त्या सेल्फ रिस्पेक्टाक लागून हांवें रिजिग्नेशन दिलां. 1 मंथ हांव तेंकां रावलां. 9 मार्चाचे 9 तारखेर हांवें तेंकां रिजिग्नेशन दिलां आनी हांव रावलां. म्हाका नाका आसलेलें फाल्यां म्हणपाक, आनी त्या रिजिग्नेशन तेंकां जॉयन जावन तेणें रिजिग्नेशन आनी हांव पळय धांवलो. म्हाका तशें नाका. हांव एका दिसान दुसरे पार्टीक जॉयन जालां. हांव रिजिग्नेशन दिलां आनी 1 म्हयनो सुमार रावलां. तेंचो कितें सांगता तें तेंचे बाबतींत गमपाक. आनी मागीर म्हाका सांगलें तेणी लास्ट विकान बाय जॉयन जा म्हणून. सो हांवें तेका सांगलें इट्स अ होली वीक, हांव जॉयन जावंक शकना. म्हाका पब्लिसिटी नाका. आय वॉन्ट टू बिल्ड अप द पार्टी. लेट्स सी हाऊ वी कॅन बिल्ड अप. त्या होली विकान बाय जॉयन जावप इज नॉट अ रायट थिंग. सो दॅट्स वाय I saw this Dullo 10th is a good day. I said let's join, and that's why I joined the party. And I assure with the help of Joel, youngster, and my influence, I will see to it that the book and the pendulum grows up. Already आमच्याकडे 5,500 सुमार pendulum voting आसा. It's not that तुमच्याही परिस्थितीन
साडेपाच हजार वोटिंग असत. So it is a matter of just 3,000 smart, 2,500 smart voting are but that capacity I have because I have so much relations with आता सारखे सांगपाचें म्हणत जाल्यार आमचे म्हणजे कुलीग्स जे आलेले पार्टीन ते सगळे दुखावल्ले आहा. दे आर नॉट हॅपी. अजिबात तांकां त्रास जाल्ले आसा बट कोण हें करिना. सो आतां हांव जॉयन जाला म्हाज्या फाटल्यान जायते जाण कॉर्पोरेटर अशे एक्स कॉर्पोरेटर पासून करपाचे आसा. दिस एश्युरन्स आय कॅन गिव. Yeah, if any questions to him, only up to him, then I will answer. What was the immediate cause to leave the party? There is no satisfaction now with the party. Everybody has to have a job satisfaction, whatever it is. Print media, everybody has to have a job satisfaction. For last more than a year or 2 years, after the so why we should join them? Kitle lachar kashar rahu kanna. So everybody has some respect. And हांवूय आतां जाल्यार हांवें म्हाजो केन्ना सेल्फ रिस्पेक्ट म्हणटा तो हें करूंक ना. सो आय ऑल्सो वॉन्टेड द रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीबडी. So you mean to say there is no self-respect in the party? I mean to say, I have already said. I have already said, I have declared, so I cannot do No, not for you, for everybody. Of course. Yeah. Tenga self-respect. थोडे जाण डायरेक्ट सांगता माझे भाशेन, थोडे जाण लिपून रावता तशें आसता. And जायते जाण जॉइन करपाचे कॉर्पोरेटर्स, एक्स कॉर्पोरेटर्स, ड्यू कोर्स ऑफ टायम आय कम टू. Another thing, म्युनिसिपालिटीच्या बाबतींत हांव थोडें तुमकां सांगूंक सोदता. ज्या पद्दतीन म्युनिसिपालिटीचे चल्लेले आदी ते आमकां उलोवंकूय मेळना बिकॉज वी वर इन दॅट पार्टी. आनी पार्टीन आसतकूच तुजे जाग्यार सुलभ जायना. सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस. पयर हांवें मेजर पेपरार तुमचे हेजेर वाचलां आमचो GCCI प्रेसिडेंट येवन टॅक्साक लागून बोबाव मारतालो. सो आय जस्ट वॉन्टेड टू रिप्लाय टू दॅट सेइंग दॅट तेजे जेन्युइन प्रॉब्लम कितें आहा की एकदां म्युनिसिपालिटीन आमी हितून पास केले आमचे कॉर्पोरेशन मिटिंगेन ते इम्प्लिमेंट जायना. जे तिणी आतां इम्प्लिमेंट ऑलरेडी केला ते पयले सद्या तेका DMAन वचून ते एप्रुवल जावंक जाय. एप्रुवल जावन ते नोटिफिकेशनान येवंक जाय आनी नोटिफिकेशन जातकूच तुमी टॅक्स लावंक जावो. वेरेज इन दीस केस तिणी टॅक्स तसो लावंकूच ना. तिणी हें पास जावच्या पयलीं टॅक्स लायला. सो तिणी हें नोट करून घेवचें कित्याक ते इम्प्लिमेंट जायना हो टॅक्स तांकां. कित्याक नोटिफिकेशन म्हणटा तो आयज पर्यंत येवंक ना. सो हें तेणें पळोवन घेवचें. दीस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते खातीर सर सर तुम्ही पणजी मध्ये क्लेम करताले तिकेटी. अरे जॉईन जाता थिंगा आसा. कोणूय म्हणटा म्हाका आशेन पणजीचे टिकेटीक बसला काय म्हणून. But he's not wrong in what he has done. I said He's not wrong in what he has done. I have not. No, let us work for Pentium first. It is not that I should ask. They should come to give me. No, कित्याक इतली वर्सां काम करून ते 800 काय मेळूंक ना मेळूंक शकता न्हू. कितें मेळना म्हाका दोन टायम म्हाका कॉर्पोरेटर दिलो तेणी. But you are not able to work or to know because पाटील आमी रावच्या पडटा तूं म्हणटा म्हणजे आतां तें आतां लास्ट 13 years कितें पयलीं जालें मागीर बंद जालें. तुजो फ्रेंड येवन आसतलो आता तो कित्याक येवना तो तेकाडेन विचार म्हाजे कडेन कसो जाता. तेकाडेन विचार Do you feel meaning that Congress has the capability to regain presidency as far as assembly force are concerned? तुम्ही म्हणटा ते तुम्ही कॅल्क्युलेशन दिला ताका लागून 3000 आकृत्यान काडून जाता. I think this time माझे हेजे प्रमाणे 100% the votes should go to Congress this time. 100%. तुम्ही किती काँग्रेसच चूज केले आते different parties were also there. Why you choose? See, this is the oldest party. ते वायट सकल जाताच एकदा ती ग्रो ऑलरेडी जाल्ली आसा. एकदा कितें आसता मातशें कितें आवय सकल आल्लेली आसता पूण पार्टी ती पार्टी आसता. न्ही ही पार्टी तशी बेश्टीच आसता ती बोबावूच मारपाक आसता. पूण ओल्ड इज ओल्ड. ओल्ड म्हणटा ती आहा न्हू. सो
So people always blindly लेगून ते पार्टी खंयचेय दवर कोण ते कॅनवसिंग लेगून कोण ना जाल्यार त्याची वोटिंग आसा ती वोटिंग पॅटर्न आसता. You have said that this time it will be a Congress seat. If it is. Are you banking on some anti-party people who can support you? And, like आता काउन्सिलाचे इलेक्शन झालेले आपल्याला तू म्हणता की हे पार्टी काँग्रेसची सीट जाऊ शकता. So the calculation प्रमाणे are you also banking on those people who are not happy with the other party? You have to bet as a politician, as a social worker, you have to bet on what anti people are doing. There are a lot of anti votes. Presently, if anybody has to ask me, I will say they have won the election by only 490 something votes. Positive. I किती म्हणलं तुका जिंकला तर जिंकला but 490 votes आणि तिथून 10,000 votes already कोणी घालूंक ना. Okay. So this is the right time for assembly election to take revenge. So you are banking on your good friends. Yeah, all good friends. I have a very good relations with them. There is when I was there with BJP for 15 years, I have made friends, not enemies. Like whom? Everybody. You can tell me. No, if you want to name them. कोणाचे नाव घेऊ सांग. All of them are my friends. All of them are my friends. I will name from the top. Utpal is having a very good relation with me. Siddharth is having a very good relation with me. Shubham Chodankar is having a relation with me. Deepak Mapshankar is having a relation with me. Datta Prasad is having a relation with me. I talk to them practically 1 day, 2 day in between. I have a relation with them. Just because of my entry doesn't mean that snap करून जाईल. No, but if anytime you need their help, they will help you. They can help you. Sorry. If anytime you need their help, they can help you. They will be more happy to help you. Okay, bye. It's all right. सद्याक आमचो जो जॉईंट काँग्रेस slogan is getting very good response across the state, and we are sure that people are reposing faith and trust in our party, and we are reaching out to them, and that is what we are targeting. Our entire organization, our main purpose is to reach out to our sympathizers, voters, supporters, and all of them. And with the help of all of them, we are sure we will rebuild the entire Goa. And now we are focusing in Panjim, because Panjim is the capital city. It's important for us to have our representative in Panjim, because कोणजी हे आसप आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसप एमएलए आसप हे ऑर्गनायझेशनली सामके पावरफुल आसा. सो आमचो एनर्जी आसा ती आमी चडशी आतां पणजे फोकस करतात रिबिल्डिंग. ह्या सरकार आमी पळयतात की बारीक लोकांक काबार करीत आसता, आनी खास करून बहुजन समाजाचे जे बिझनेस रेव्हेन्यू त्यांचा सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू हो ते क्रश करीत असता. वेदर इट इज अ मायनिंग, आता तुम्ही पळयला आसतलें टॅक्सीवाले थंय बसलेले आसात. सो त्यांचो बेसिक टार्गेट की बहुजन समाज हांकां काबार करप. आता टॅक्सी वेवसायांक जे आसात 90-95% हे आमचे गोंयकार भाव आनी खास करून बहुजन समाजाचे भुरगे, इवन शिकलेले सुद्दां भुरगे आसात ते ह्या वेवसायांक आसात. आनी नरेंद्र मोदी अमित शाह यांचे टार्गेट आसा की हो सगळो बिझनेस जो आसा, आता एग्रीकल्चर आता कोण शेतकरी नवीन शेतकरी हाडल्यात, अडानी आनी अंबानी हे नवीन शेतकरी, आणि जे आमचे ट्रेडिशनल जे आसात 60 करोड सुमार शेतकरी हेंकां ते नवीन कायदो भायर मारतले. सो प्रत्येक वेवसायान इवन मायनिंग तेणी गोंयांत बंद केल्यात, ते मायनिंग कॉर्पोरेटरा दिवपाक. आता जो टॅक्सी वेवसाय जो चालू आसा, जंय बारीक लोक सामके पोट भरतात, आज तेंचे कडेन चर्चा करून हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान 3-4 फावटी सांगलें, आनी परत परत ताका 3-4 म्हयन्यांनी येवन आझाद मैदानाचेर बसपा पडटा, प्रोटेस्ट करपा पडटा. हो परमनंटली प्रॉब्लेम मुख्यमंत्र्यान सॉल्व करपाक जाय चर्चेन. दादागिरीची भाशा
मुख्यमंत्र्यान आणि त्याच्या मंत्र्यांनी बंद करची आणि हे जे आमचे भुरगे आयज प्रोटेस्ट करतात त्यांची मागणी कितें आसा सरकारच्यो कितें हे आसात हे दोन्ही मेळोन बसोन हे सॉल्व करचें थंय तर खंयचे कॉर्पोरेट अटॅकान तुम्ही तेंचेर इम्पोज करतात आणि ते हो बिझनसांतल्यान आमच्या व्यावसायिक जे टॅक्सी चालक आसात तांकां तुम्ही कारभार करपाक सोदतात ते आमी अलाव करपाक दिवची ना चर्चा करा डिस्कशन करा त्यांच्यो मागण्यो मान करा त्यांचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा ते समजून घ्या आणि तेजेर सोल्युशन काडा गेटिंग अ कॉर्पोरेट इज नॉट द सोल्युशन तुम्ही जे ते कितें करपाक सोदतात तितूंतल्यान हे कशें करून ते करपाक शकता जे सद्याक तुमकां जाय तांकां चर्चा करप बातचीत करप तेंचे कडेन तेंगेली समस्या कितें आसा त्यो समजून घेयात तांकां दादागिरी करून त्यांचो हे क्रश करपाक तुम्ही वचनाकात ही आमी सरकारा कडेन मागणी करतात तुम्ही बेश्टे परत परत लोकांक हाडून वेगळ्या लोकांक हाडून आझाद मैदानाचेर बसयतात तांकां प्रोटेस्ट करपाक हे करतात आनी तेजे नंतर तुम्ही पुलीस पावर यूज करतात ओके सो सरकारान ही दादागिरी बंद करची आणि चर्चा सरकार म्हणते दादागिरी भाशेन केन्नाच करप नासता आमी डेमोक्रेटीक सेटअपाक आसा प्रत्येका अधिकार आसा प्रोटेस्ट करपाचो आणि जो प्रोटेस्ट करतना सरकाराचें काम तेजे कडेन वचप तेजे कडेन चर्चा करप आणि तातूंतल्यान सोल्युशन कितें मेळटा तें काडप सो सरकारान दादागिरीची भाशा बंद करप चर्चेचें दार उगडप आणि इगो घेवन वचनाका तेणी हेजे कडेन वचपाक जाय तेजे कडेन वचपाक डायरेक्टराक मेळपाक जाय ते म्हणटा मुख्यमंत्र्याक मेळप ना आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मेळप ना कसली भाशा तुमकां येदो व्हडलो इगो म्हणजे टॅक्सीवाले म्हणजे बारीक लोक म्हणजे बारीक लोकांक घेना डायरेक्टराक सीएमा मेळपाक शकना मंत्र्याक मेळप ना ते बारीक लोक म्हणून ते बहुजन समाज म्हणून तांकां मेळप ना आनी तेणी फक्त तेगे लेवल डायरेक्टर लेवलाचेर चर्चा करप खंयचे हितून आसा हो सरकार खंयच्या लेवलाचेर पावलो सरकार ते कळना सो सरकारा कडेन मागता इगो सोडा बारीक टॅक्सी चालक जाल्यार सुद्दां आमचे लोक ते बारीक लोक जायत पूण ते स्वाभिमानी लोक आसा तेंचे कडेन बसात अक्रॉस टेबलाचेर बसात चर्चा करा ओके आनी खंयचे प्रश्न असल्यार एक कितें सांगूंक सोदतालो सिद्ध साहेब टॅक्साचेर उलयलां लास्ट टायम आनी हांवें कावन्सील रेजोल्युशन घेतलेलें की कोरोना जाल्लो तेन्ना दुयेंसाक लागून लोकांचो बिझनस पणजेकारांचो सगळो बंद जाल्लो आनी कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यो पळय आसा तांकां आमी रिबेट दिवचो म्हणून फॉर 4 months एटलिस्ट तांकां टॅक्स फारीक करचो न्हू म्हणून हें कावन्सील रेजोल्युशन आसा पास जाल्लें आसा पूण तरी आसतना हे फोर्सिबली लोकांचो टॅक्स कलेक्ट करता सो पणजेच्या लोकांनी वचून तेंचे कडेन विचारचें आनी आर्ग्युमेंट करून तेंचे कडेन तो टॅक्स रिबेट करून घेवचो हो 4 म्हयन्याचो कमर्शियल आमी रिमूव केल्लो आसा जॉयल यू हॅव टू ऑल्सो सी इन टू दीस मॅटर हांवें तो हे केल्लो कावन्सील रेजोल्युशन घेतलो आनी सपोर्टूय केला तेन्ना लता पारेख आहलेली आनी दुसरे कावन्सिलरांनी हांगा सपोर्ट केल्लो आसा सो ते पणजेच्या लोकांक हो तरी बेनिफीट दिवचो ते आजून चार्ज करता तांकां आय डोंट नो वॉट इज द रिजन प्लीज तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव ताका रिक्वेस्ट करता 20 तारखेला आणि ह्या हेजेर आनी कोणाचें आसा किती ऑर्डर एक्सपेक्ट करता तूं सभापती कडच्यान ओके सो सगळ्यांक चड इंट्रस्ट सभापतीचे ऑर्डरीचे हे डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन 20 म्हयन्या पयलीं आमी फायल केल्लें जेन्ना इल्लिगल मर्जर जाल्ली म्हणजे आमचे 10 आमदार इल्लिगली म्हणजे पार्टीन खंय डिसिजन घेयनासतना हो पक्ष व्हरून बीजेपीक मर्ज केला आनी ह्याच स्पिकरान तो मध्यरात्यान म्हणजे चोरी करता पळय त्या टायमाचेर आमचे 10 आमदारांक चोरून बीजेपीन मर्ज करून दाखयले म्हणजे हो गुन्हो कोण करता स्पीकर करता आनी ह्याचो चुईस कोण डिस्क्वॉलिफिकेशनाचो तोच स्पीकर आनी ह्या स्पीकरान कॉन्स्टिट्युशनल जी पोझिशन तेजे कडेन आसा त्या पदाचो मान दवरना त्या पदाच्या खातीर जे वचून तेणें वागलो कारण सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आसा की 3 म्हयन्या भितर हें पिटिशन डिस्पोज करप खंयच्याच स्पीकरान जेन्ना पिटिशन येता ते पिटिशन 3 म्हयन्या भितर डिस्पोज जावपाक जाय म्हणजे ते घेवन बसप ना 3 म्हयन्यांत निर्णय दी पिटिशन जे चॅलेंज केला ते एक्सेप्ट जाता काय डिस्पोज जाता तो डिस्पोज करता
ऑर्डर तेंच्यांनी दी पूण पूण ह्या स्पिकरान जाका खबर आसा त्याने स्वता हे इल्लीगल ऍक्ट केल्ली आसा. ह्या जी सगळी एंटायर जी कॉन्स्पिरसी जाल्या पार्टीची आमच्या पार्टीच्या अगेन्स्ट तितून तो एक मनीस इन्वॉल्व आसा स्पीकर. तो ते पिटिशन पेंडिंग दवरले. आमकां गोंयांत तुमकां ऑलरेडी सांगला एक सुपर चीफ मिनिस्टर आसा. तो सुपर चीफ मिनिस्टर ताका डिक्टेट करता आनी हो स्पीकर फक्त इतलेंच करता. तेजे मुखार बसता सगळे तेगे ऑफिस बेरर आनी लिगल टीम आनी ताका डिक्टेट करता ताणें कितें सांगचें न्ही. तो मागीर तितलेंच उलयता. आमकां चेंबरां आपयना. आमकां वेगळ्याच रुमान बसयता आनी आपल्या रुमान ते सगळे तेगेले बीजेपीचे ऑफिस बेरर बसता. तो कितें सांगता तितलोच तो प्रनावंस करता, तितलोच उलयता. तेजे पलीकडे कांय उलयना. क्रॉस करता कांय उलयना. सो हे जर सगळें पळयलें सुप्रीम कोर्टाक तेणें बरोवन दिलें की आपूण 26 फेब्रुवारी ऑर्डर दितलो. 26 फेब्रुवारी परत ऑर्डर दिली ना. म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचो अपमान केलो, कॉन्स्टिट्युशनाचो अपमान केलो आनी सुप्रीम कोर्टाच्या पयलींची ऑर्डर आसा 3 म्हयन्या भितर ही पिटिशन डिस्पोज जावपाक जाय म्हणून केन्ना. सो कित्याक डिस्पोज म्हाज्या अगेन्स्ट दिवपाची ऑर्डर दिली ना. सो 20 म्हयने ज्या तरेन हो स्पीकर वागला म्हाका दिसना की ह्या स्पीकरा भितर व्हडलें परिवर्तन कितें जातलें आनी तेजे कडल्यान कांयच अपेक्षाय जायना. आमकां खबर आसा तो स्वता कांयच करपाक शकना. तेजे बरोबर त्या ऑर्डरीची एक वर्ड तो बरोवपाक शकपाना. तो फक्त सायन मारतलो. ही ऑर्डर इज गेटिंग रेडी इन बीजेपीज ऑफिस बाय सुपर चीफ मिनिस्टर. ही ऑर्डर कितें आसली स्पीकराक खबर आसपाना. स्पीकर त्या दीस येतलो त्या दिसा तेज्या हातीन ऑर्डर पडटली. तो ती फक्त सायन मारतलो. फक्त सायन तेजी आसली. ती ऑर्डर तेजी हाडची ना आनी ऑर्डर ही आमच्या अगेन्स्ट तो दितलो. इल्लिगली आसली पूण ती दिवनी म्हणून मागता आमी. आमकां सुप्रीम कोर्टान वचपाक पडलें ह्याच खातीर ह्या सभापती आपूण ह्या त्या पदाचो लायक ना हें सिद्ध केलें म्हणून आमकां सुप्रीम कोर्टाक वचपाक पडलें. आनी सुप्रीम कोर्टान वचून आमकां 9 म्हयने सुप्रीम कोर्टाक हाडपाक पडलें ती तेजे कडेन ती ऑर्डर घेवपाक. म्हणजे ह्या पोजिशनाचेर आमचो स्पीकर आसा. सो ह्या स्पीकरा कडल्यान कांयच बरें कितें जातलें म्हणून अपेक्षा ना. तो म्हाका न्याय दितलो म्हणून कांयच अपेक्षा ना तेजे कडल्यान. कारण तो ऑर्डर तो दिवपाना. ही बीजेपीचे ऑफिस बेरर बसून ड्राफ्ट करतले तेंगे लिगल टिमी बरोबर आनी त्या ऑर्डरीचेर सभापती फक्त सायन मारतलो. ती ऑर्डरीक कितें बरयल्लें असो तेका खबर आसतना. We have various options open and which we are already, our legal team is already working, the legal team and Goa legal team. We have various options before us. We are just waiting. दुसरा एक प्रश्न विचारतो. सध्या म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन स्टार्ट आसा. मडगांव तुमच्या 2 आमदारांनी 7 कॅन्डिडेट दवरल्या. तुमी मडगांव रावता. मडगांव कॅम्पेन केन्नाच्यान करता? आम्ही सद्याक ऑलरेडी एक प्रोग्राम लॉन्च केलो आसा. कनेक्ट विथ निजाचो काँग्रेसमॅन. सो ह्या प्रोग्राम आमी गोंयभर दवरले आनी सगळ्या दवरले आनी थंय आमी सगळे काँग्रेसमॅनाक कनेक्ट करपाचो आमी प्रयत्न करता. तितूंतल्यान जो पयलींचो जो काँग्रेसमॅन आसा त्या काँग्रेसमॅनाक आमी सगळ्यांक आमी लागीं हाडून परत जी आमची एनर्जी आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी ती कशी करून चार्ज करप आनी ती चार्ज करून आमी कशी पार्टी वयता हेचेर एंटायरली आमचो फोकस आसता. हांवें तुका म्युन्सिपालिटी म्हाका तूं आन्सर ऑलरेडी 3 दीस जाले म्युन्सिपालिटीचेर आन्सर दीत आसा. सीएम सांगला 3 दीस जाले हांव म्युन्सिपालिटीचेर आन्सर करता. आयज म्युन्सिपालिटीचेर ऑलरेडी आन्सर दिल्ले आसा की म्युन्सिपालिटीचे लेवलाचेर लोकल लेवलाचेर आमी ते विचारना. तूं कॅम्पेन केन्ना करता काय विचारता आमी.
लायनीचेर ना, जायना म्हणून तुका विचारलें ह्या पार्टी लायनीचेर इलेक्शन जायना हय येस येस म्युन्सिपाल्टीच्या इलेक्शन मध्ये तुम्ही बरोबर हा. आणि तुम्ही मागोवा करत नाही याचं हय, कितें? आम्ही प्रचार करता कोण ना, मार्गांव करतलो काय म्हणटा तो? फातोरता. प्रचार करतलो. मडगांव सध्या त्यांनी हे केल्ले आसा मडगांव मॉडेल आसा आनी बाकीचे कितें आसा ते पळय एक्झॅक्टली कितें पोझिशन आसा ती म्हाका खबर ना. आमी विचार हो करता. तुजो पर्सनल क्वेश्चन तूं प्रचारान केन्ना देवलो आमी पयलीं चॅक करतले एक्झॅक्टली पोझिशन कितें आसा ते आयज विड्रॉल आसा न्ही आयज विड्रॉल आसा ते विड्रॉल जातकीर पोझिशन एक्झॅक्टली कितें आसा ती क्लियर जातली हय. खंय कितें आसा फाल्यां आमी एक्सपेक्ट करूं शकता की तूं प्रचार एटलीस्ट एक्झॅक्टली पोझिशन कितें आसा ते आमकां खबर ना Position is good. नॉमिनेशन खूब जाणां भरलें आतां कोणें कितले जाण काँग्रेसमॅन भरले कितले जाण भरूं ना खंय खंय कितें क्लॅश आसा आतां सपोज एक वॉर्डान जर 2 काँग्रेसमॅन कॉन्टेस्ट करतात जाल्यार आमी वचून थंय प्रचार करप म्हणजे 2 काँग्रेसमॅनाचे विरोध कशे वयतले हो प्रश्न येता सो थंय आमी जनरली 2 काँग्रेसमॅन आसते जो इश्यू आसा तो अवॉइड करता ओके. जस्ट गिव. बरोबर आहे. आपलं actually चालू आहे. विजय सरदेसाईंच्या बरोबर तुम्ही दिसू शकाल एवढाच अर्थ धरायचा विजय सरदेसाईंच्या बरोबर तुम्ही प्रचारात दिसू These शकाल party elections are not fought on party lines. It's very clear. And we have given very clear indication to the local leaders and the local units that they have to make a strategy where we can defeat BJP. Can I ask? Not related to municipality because your limit of 2 questions actually answer 5 actually I don't know. Pastor, I give you. If you don't have if you have any other You're running away, sir. other than You are municipality. asking from your own ward. No, at least tell us from your own ward. And I've already told you very clearly that again and again you are asking me only. Now, काय दिता ना? There are hundreds issues. There are 100 issues. The 100 issues असा त्या इश्यूचे डिस्कस Already issue, दूसरा issue. म्युन्सिपालिटी इश्यू इश्यूज वेगळा Because we are interested to know your stand. न्यू मोटार व्हेकल ऍक्ट काल राज्य सरकारने सांगितलं त्याच्याविषयी प्रश्न उपस्थित केले. आम्ही ऑलरेडी सरकाराकडे मागलेले की तुम्ही लोकांक काबार करता सरकार सध्या आमची परिस्थिती फायनान्शियल अशी काबार केल्ली आसा की आमी नियरली वी आर क्लोज टू फायनान्शियल बँक्रप्सी आणि ह्या जे गव्हर्नमेंट फायन्स अँड पेनल्टी जेन्ना गव्हर्नमेंट फायन्स अँड पेनल्टी हो सरकाराचो सोर्स ऑफ इन्कम जावपाक शकता तेन्ना हो सरकार कितले लाचारीक पावला आणि आमचे गोंय कितले लाचारीक पावयला ते हेजे वयल्यान सिद्ध जाता ओके दुसरं एक कसं झालं की काल बीजेपी प्रेसिडेंट सांगला की ऑपोजिशन असतं ते केन्नाच वॅक्सिनेशन जे आहा तेजे प्रचार करना कोणा अपील करना तुमचे कितें म्हणणें आसा आम्ही ऑलरेडी लोकांक मागला आमचे आमदार बाकीचे ऑलरेडी वॅक्सिनेशन घेतलेले आसा आम्ही मागतात लोकांकडे की वॅक्सिनेशन करचें पूण वॅक्सिनेशनाचे हेजेर पॉलिटिक्स करपाक सोदना आमी बीजेपी करता पळय एडवर्टायज घालून बीजेपीन पयलीं डिक्लेअर करचें कितली वॅक्सिनाची कॅपेसिटी आनी गोंयांत आसा काय तुमी हे वॅक्सिनाचे परत राजकारण जायरात दिवन सरकाराचो प्रोग्राम तो हे करून तुम्ही तेजेर पब्लिसिटी घेवपाक सोदता तेजेर राजकारण करपाक सोदता आमी प्रत्येक गजालीचेर राजकारण करना हे हांव बीजेपीच्या अध्यक्षाक आनी बीजेपीचे टिमीक सांगपाक सोदता तुम्ही कोविडाचेर राजकारण केलें आनी तें राजकारण तुम्ही जिल्हा पंचायतीक यूज केलें परत तुम्ही सगळे प्रत्येक गजाल आसा ती राजकारणान भितर हाडटात सर्टन गजाली आसा स्पेशली कोविड सारकी सिच्युएशन वॅक्सीन सारकी सिच्युएशन तितून राजकारण हाडपाक जायना हे आमी बीजेपीक सल्लो दिवपाक सोदता प्रत्येक गजाली कडेन राजकारण बीच करतात मदीं प्रायम मिनिस्टरा फोटो हाडटात तो घालतात मदीं मुख्यमंत्र्याचे हाडटात ते रेल्वेन मदीं मास्क काडले मास्कांचेर ते हें करतात ह्यो बऱ्यो गजाली न्ही जंय राजकारण आसता तें राजकारण करूया जे राजकारण नाका तें राजकारण पयस करूया ओके गिरीश बाब आता दुसरे क्वेश्चन म्युन्सिपाल्टीचे आता हेजेर तुम्ही आन्सर करतालो पळय आयज सार्दिनान म्हटलेलें आसा इफ गिवन एन ऑपॉर्च्युनिटी आय एम रेडी टू टेक काँग्रेस प्रेसिडेंटशीप आता तुमचें म्हणणें कितें आहा हेजेर त्यांनी सांगलं जाल्यार तेजेर हांव कितें करतलो सारकें विचार तुमचो काँग्रेस लीडर न्हू सर ताका लागून सो दॅट इज नॉट इन माय हँड हां फिगर डेफिनेटली नो थँक्यू थँक्यू थँक्यू
एक आसन दिलं